मोगाच्या बाबूंनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आयचे पोरबेचो आमकां उगडास कोत्ता की देव जावन आसा मोग आनी तो मोगान आमकां लेखता, ताका आमचो हुस्को आसा. आमी जाणा देवान आमकां जण एकल्याक रोचल्यात म्हणून आनी आपले सारके रोचल्या अशें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा. पूण देवान आमकां कित्याक रोचल्या? न्हय, देवान आमकां रोचल्या आनी तो आमचो मोग कोत्ता, पूण देव आमचो मोग कोत्ता म्हणूनच ताणें आमकां रोचल्या. नाजाल्यार तो आमकां हे संवसारान कित्याक धाडपाचो? ताका आमचो मोग आसा आनी होच मोग तो सदांच आमचो कोत्ता. आमी कितलेय ताका नाकारूं ओ कितलेय ताचे कडसून पयस वचूं आमचे पातकां लागून, तरी आसतना तो आमकां परत आपणाशी ओडून हाडटा. आनी जेन्ना इस्रायल पोरजां देवा कडसून पयस गेली, देवान चिंतलें आनी जेजूक हे संवसारान धाडलो. जेजू हे संवसारान येता आनी परत होच वावर कोत्ता. आपल्या बापायचो मोग पोरजेक दाखयता, काकूत बोगसोणें तांकां दिता, हुस्को दाखयता. जेन्ना जेवण खाण नासलें तांकां उंडो आनी मासली दिता. तशेंच पेकोवणी फावो कोत्ता आनी बरे मार्गार चलोवंक तांकां आव्हानूय दिता. हें सगळें जेजू आमचे पासत कोत्ता, कित्याक ताका आमचो जण एकल्याचो हुस्को आसा, मोग आसा. आनी हाचेच लागून तो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास कोत्ता. आमचे जे कितें कोश्ट आसा, दूख आसा, त्रास आसा, ते सगळे ताचेशी हाडूंक आनी तो जे आमचें ओजें आसा तें हळू कोत्तलो. म्हटल्यार तोवूय आमच्या सांगाता हें ओजें उखलूंक आमकां आदार दितलो. तर मागीर आमी मिसा बलिदानान देवाचो आदार की सदांच आमी ताका रिगून रावंक, ताचो मोग जो आमी अणभवला तो दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी.